विकसित गोंय 2047 विजन डॉक्युमेंट तयार करपाक गोवा ऑनलायन पोर्टलाचेर वचून तुज्यो आयडियाज शेअर कर. एक बळकट राज्य करपाक तुझें योगदान दी. गोयची मार्केटां आंब्याच्या वासान भरपाक लागल्यात. रेट चड आसा मात हळूहळू देंवता. पावसाक लागून पिकाचें लुकसाण जालां म्हूण बाजारकार सांगतात. अजून तितले पण तांकां आसा रेट असो कमी जाला आता. रेट कमी जाल्या. हय कमी जाला. आनी देंवतली हां आनी देंवतली. आनी थोडो मसाले देवपाक शकता. एक 5-7 तारीख सुद्दां देंवतलो. अंदू आंबो मातसो कमी आसा. मानकुरादाची रेट अंदू बरीच वाडलेली आसा. अशी कमी अशी पीक कमी आसा म्हणून. आनी आतां सद्या जर 1000-1200 बोरा मध्ये 1000 रुपये डझन आसा. पूण मानकुरादा डिमांड बरो आसा. तसो वेपार केन्ना ते जायना. बरो वेपार आसता. ते फाटल्या दिसान चड म्हारग आशिल्ले 5000-4000 डझन आशिल्ले. आतां तुका 500 रुपया 800 रुपया 1000 रुपया 1500 डझन मेळटा. खूब रेट डावन जाला. आनी कितले तेंप पासून येतो. आनी तुका मे मेरेन मानकुराद आसा. मे एंडींग पर्यंत. पावस पडटा न्हू तेजे कितें इफेक्ट जाता. पावसा लागून मातसो प्रॉब्लेम जाता. सवय झालाय रे बाबा. पूण बरी क्वालिटी ह्याची सवय ना. त्या आंध्राचे, बेलगावचे, महाराष्ट्राचे ते सवय सारखी आंबो हा तो म्हारग प्युअर आंबो गोंयचो. गोंयचो. तशेंच FDAचे रुटीन चेक चालू आसात म्हूण बाजारकार सांगतात. सर FDA बी तुमकां हें कोता. आमकां एक आमी चेक करून सगळे चेक कोताय. हय सगळे आमचे लायसन्स रेग्युलर येता चेक करपा येता. एवरी ते येता थंय घरा येता हांगा येता चेक करता. प्रॉब्लेम कांय ना. आमचे गोंयचे आमचे फक्त तोंडान पिकयल्ले आसता. आनी आमकां तेजें सर्टिफिकेट आमकां ते एवरी इयर आमी पयशे भरता त्या प्रमाणे ते लायसनाक येता. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस.